सेतू संगम जो हांगातले जे स्थानिक जे आहा तांकां एक न्हंयच्या कडेन खंय तरी बसका घेवन आनंद घेवचे लागून हांगासर तो सेतू संगम तयार केल्लो. त्याच बरोबर हांगासर स्वामी विवेकानंद हांचे पुतळे उबारून अनावरण करून बऱ्याच हो ही जी सेतू संगम जी स्थळां जो दोन्ही पुलाच्या मध्य आहा आनी न्हंयच्या कुशीन आनी एक प्रकारे आनंद लुटपाचो बिचोल कारण असो दिसता. पण आज तेजी परिस्थिती एकदम वायट जाल्ली आहा. जर तर पळयत जाल्यार तुमी तेजी स्वच्छता जी आहा ती खंय ना कमतरता. जे एक प्रकारे हांगासर जे सुट्टे पडलेले आहा, प्लास्टीक पडलेले आहा, लोकांचे कपडे पडलेले आहा, त्यामध्ये खंय ना खंय तरी दुर्लक्षित ह्या स्थळाचेर जाता. आनी खंय जे नावाजलेले अशे जे सेतू संगम जे हांगासर आसा ते खंय ना खंय तरी परत एकदा फाटल्या फाटी ज्या पद्दतीने त्याची बऱ्याच पैकी हांगासर कार्यक्रम जाल्लो आयोजन केल्लें परत एकदा ही जी जागा जी आहा ती खंय तरी उजाळून येवपाचें अशें म्हणून लोक पळयता. पण ही जी जागा ही सद्या चुट्टी जी पडलेली आहा आनी हे सगळे जे प्रकार परत एकदा हांगातले जे येता ते लोक सुद्दां कंटाळून वयता. ह्या बद्दल खंय ना खंय तरी हांगातली स्थानीक जी नगरपालिका हेंच्यानी लक्ष घालचें की ह्या जागेचे खंय ना खंय तरी स्वच्छता दवरची. आमी हांगा सेतू संगम तो दिवचलेंतलो एक बरो सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन असो एक पॉयंट आसा. आयज जर परिस्थिती पळयशात ह्या सेतू संगमाची जाल्यार सामको एकदम कचरो म्हणा किंवा ते फुटला सगळीं झाडां वाडल्या आनी हांगा कोणाचेंच लक्ष ना. सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोष्ट अशी आसा की आमी गेल्या कित्येक म्हयन्या पयलीं PWDन गेल्लेले. तेंची वचपाचें कारण इतलें की हो जो प्रिमायसीस आसा हो PWDक लागता प्लस WRDकूय लागता आनी तांच्या कडल्यान आमी रिक्वेस्ट केल्ली की हो प्रिमायसीस आसा तो म्युन्सिपाल्टीक हँड ओवर करचो जेणे करून हेची काळजी घेतली वतली. हेची प्रिमायसीस आसा तो स्वच्छता कितें आहा ती पळोवपाची म्युन्सिपाल्टी. त्याच बरोबर हांगासर खुबशे प्रोग्राम जाता. मे बी तांकां रेव्हेन्यू हेच्या पासून जावं शकता. पूण आजून पर्यंत म्युन्सिपाल्टीनूय हेचेर कांय लक्ष घेतलेलें ना. आनी आयच्या तारखेर अशें दिसून येता की म्युन्सिपाल्टी फक्त एक संगीत खुर्चीन बिजी आहा, आपली खुर्च्यो सांबाळपाक बिजी आसा. आनी हो अशा तरेचो प्रिमायस जो जेच्या पासून लोकांक फायदो आसा तो प्रिमायस बऱ्या तरेन एक मेंटेनन्स दवरपाक ताची ते पूर्णपणे फेल जाल्लेले आसा. आयज एक खंयचें हांव नांव कोणाचें घेयना पूण तांच्यांनी हाडून स्वामी विवेकानंदाचो पुतळो जो हांगासर इन्स्टॉल केलो. हांव कितें म्हणटा की एक त्या पुतळ्याचो तरी रिस्पेक्ट दवरा. आयज तेची आयज हालत पळय नेम प्लेट पळय कितें जाल्लेली आहा ती परिस्थिती. हांगा जर मातसो जर कॅमेरा दाखयशीत हो परिसर कशा तरेन घाण जाल्लो आहा पळय हो दिसून येता. एक मर्डरूय जाल्लो ह्यान पयलीं हांगासर. त्या भायर सकयल जर त्या पुला पोंदा पळयशात जाल्यार तेचेर आनी खुबश्यो गोश्टी आसा की पूण हांगासर ड्रग्स घेता काय कितें ते सिगरेटीचे खंयचे खुबशे हें आसा. आतां ह्यो गोश्टी जर पळयशात दिवचलेन हेतून पुलिसांची भुमिका इम्पॉर्टंट आसा. पुलिसांनी हेचेर हे घेवपाची गरज आसा. पूण हांगासर म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टी तशेंच दिवचलचें राजकारण जें कितें चल्लां एकदम घाण जाल्ला. सर्वसामान्य लोकांची कांयच पर्वा ना. आनी जे प्रोजेक्ट जे उदरगत आनी विकासाच्या नांवान जे सरकार आपलो झेंडो दाखयता आपूण केला जे कोणाक दिसता की आपूण केला न्हू तेंच्यांनी हांगा येवन पोवचें आनी हें जें कितें केलां पळय हेची जबाबदारी पयली घेवची. हेचे जर आमी इतले मानता जाल्यार एटलिस्ट तेची तरी मातशी रिस्पेक्ट दवरची. फक्त हाडले पुतळे बसयले आनी घोशणा दिल्यो म्हणून राजकारण किंवा मनीसपण जायना. जर कोणाक हांगा खऱ्या तरेन राजकारण करपाचें आसा दिवचलेन बरें राजकारण करपाचें आसा जाल्यार दिवचलचे हे जे सगळे प्रिमायसीस आसा ते स्वच्छ दवरपाक पयलीं हें करा. स्वच्छ भारतच्या हेच्या जे घोशणा दिता BJP हांगा येवन पळया स्वच्छता कितें जाल्या ती. ह्या सेतू संगमाची परिस्थिती कितें आसा ती पळयात. तशेंच हांव PWD WRD आनी म्युन्सिपाल्टी हेंच्या कडेन मागता की ताबडतोब ह्या प्रिमायसीसची कोणी एकट्यान तरी जबाबदारी घेवची. हो प्रिमायस हँड ओवर करचो म्युन्सिपाल्टी कडेन आनी तेची फुडली जतनाय कितें आहा ती वेवस्थीत घेवची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.